आयज आम थिंगा इल्लो आयलोली आनी एलकनागे स्टार्ट जालें मॅकडॉनल्ड म्हणून आनी तो 1 पाट स्टार्ट जालें मागीर ताका सोडना आत टायम जाल्यार 8:45 आनी आमगे ऑर्डर करपाक गेलो आतां आनी फक्त सगळें न्हू आयशांतूच येवपा जाय पूण ताका सांगिल्लें मेळपाना म्हणून आतां खाली एक बर्गर मेळटो म्हूण सांगिल्लें ताका सो सी कम सिट हियर Come here. See how Elkan is sitting, huh? Elkan can climb, strong boy. Say hello, mate. Hello, mate. What you come to eat? Tell. You must not sleep on the sofa. No. And burger? Panta burger. Which burger you want to come to have? How you like so much McDonald's? I like. Huh? Last time you take me there. Where? Then Daddy give me balloon. Balloon? In this Ville Palle. Yeah. Last time. Yeah, I told you. So this time you come here. What are you going to have now? Maksud is no एक कॉफी पिला बरं म्हणून माझं सगळं कॉफी पिला बरं म्हणून मातशें हिंगा त्याच्या मातशें तोंडाय पडटा तशी रातीची हिंगा मुंबईला मातशें तोंडाय पडटा रातीची आमगे शॉपिंग सुपेस कांय आसा ना जस्ट येयलोली आमी मातशें जालें थिंगसान मागीर परतून रिटर्न जातोली एपा टायम आफ्टर म्हाका आतां 1 month येयलाय लिटल मोर दॅन अ मंथ हां वय एक्झॅक्टली म्हाका आतां 1 month जाला अशें कित्याक न्हू जानेवारी येयलोली हिंगा आमगे ते फ्रेंड येयले ते कोणा तेजे उपरांत आमी पावलेले ना हिंगा नात येयले Finish now, finish the nugget. See, I finished almost done. It's mine. You know this? Ransha, give me. Yeah. You give only one. रावंड आयलोली संडे म्हणून आनी हिंगा एक आमकां कॅफे दिसती पडलें सो वी आर जस्ट स्टॉप नाव फॉर द टी न्हू ज्यूस कितें घेतली आतां मिल्कशेक बी कितें पिताय आनी हांव गोटे वॉटरमेलन घेतलें बरें आसा हिंगा बसपा बाय द सी कितें तेणें म्हाका खबर ना म्हाका सद्दां थिंग तें मेट्रो जून जायना बसता हिंगा म्हाका सदां तें मेट्रो काम चालू आहा म्हण थिंगा मेट्रो ना जाल्यार ब्रीज आसतलो कितें तरी आसतलें सो हफ्ते मोदें न्हू बरें चलता हिंगा पोटलें जाता इट विल बी मोर इजियर मागीर ट्रॅवलिंग सारकें म्हाका सदां ही सायड एकदां म्हाका खबर ना एक्चुली स्टार्ट जाता तें दे जस्ट स्टार्टेड द वर्क दिस इज बँडस्टँड ओवर हां रायट न्ही नो मागीर सारकें सांगलें Sit here. लूक हियर Don't put a weight on that party break. Elkin yeah it is it's good to see you you like it or what like to watch from here Mommy, you can see the plane went or what but I want to go picnic. Dad, where picnic I want to go anything. will the community picnic is going you want to go Uttran Take that, take that. I have same One, mine is also same here one take, the other. you have Let me take. Mama, take. Hey, mine.
You like it? How's it? Mm. तो ये कॅफे ना न्हू कॅफे सी सायड आमच्या तुम्ही हाटल्यान दिसती पडटा न्हू कॅफे सी सायड आनी खंय तरी आसलो न्हू इंसान एलकेन इंसान न्हू इंसान आतां रायटान मातशें मुखार गेलें न्हू थिंगा एक फादर आगलेलो आश्रम दाखवलें हांव आतां बेगीन भाजी करून येयला म्हाका आतां भायर सरपा जाय सो हांवें चिंतिल्लें आतां बेगीन कोत्तो म्हूण भाजी तेन्ना मागीर बिलकूल टायमूय मेळना आतां मातशें शिवण काडलें आनी कांय नासलें हालीं भेंडी भाजी एकू भेंडे आहलेले मोकडे म्हणजे आतां तेच कोत्तोलें एक सायडीन कुकरान दूद घालपा दवरलां आनी भाजी दाखयता तुमकां ही अशें करून हें पयलीं अशें करून भाजून घेता भेंडे तुमकां दिसता पडटा हांव केन्ना नोकालो अशें करून कोत्ताय न्हू सो आतां सांगत तुमकां राव सो ही भाजी खबर म्हणल्यार न्हू ही भाजी हांव केदोन शिकलोलें आमी पयलीं फोंड मारताय हांव सदां पयलीं बेश्टें फोंड मारतालें पियावाचें आनी तितून हांव टोमाट घालनासलें कित्याक तेजो असो दोतलो ताका लागून आनी एक फावटी म्हगे तितून बॉम्बे येयलो आहलो थिंगा डॅडीचे भयण खंय सावन ते कुट्टून रावतात आनी ते सामको बेस्ट कुक तो सामको आमी तेगे जेवण हितू बरो लागता जेवपाकूय तेगे बरो लागतालें आनी आमी पयलीं रावतालें ते केदोन एकठांय म्हूण आमगे थिंगा रावपाक मागीर ते कितें घेवन येतालें मागीर हांव थिंग वयतालें रावपाक तेन्ना कितू कोण दिता तें आमकां सो आमगे लग्न तितून तें सामकें आनी सारको बेस्ट कूक आनी तेगे न्हू आतां येयला म्हगेले व्हडले भयणीक रांदपाक ते रांदीत तशें करून न्हू तेंय बीन रांदता तशें करून सो ही न्हू रेसिपी हे हांव न्हू पयलीं हांव बेश्टें फोंड मारतालें पियावाचें आनी तितून टोमाट घालनासलें भितून ताका तें येनात म्हण अशें करून सो मागीर म्हाका आतां बॉम्बे एक फावट येयलो आहलो हेका आमगे थिंगा आनी तेन्ना म्हाका तेगे हांव कोत्ता करून चोयलें तें कितें करून कोत्तें तें अशें करून भेंडे पयलीं जुयन बीन सगलें अशें करून पयलीं मातशें तेलान तें भाजून घेता तो ऑलमोस्ट म्हाका आतां 80% अशें तेगे कूक आसता स्वतें पयलीं कूक करपा जाय सो तुमकां दिसती पड जालें न्हू सो हें आतां ऑलमोस्ट जालें हें आतां हांव काडटलें आनी 1 मिनीट दवरता आनी काडटा तें पयलीं आसलें मातशें न्हू सामकें ड्राय जेलेलें सो तेन्ना म्हाका तेगे हांव कोत्ता पूण एक फावटी हांवें चोयलें तें कितें करून कोत्ताय तें पयलीं अशें करून भाजीता आनी मागीर तें सेपरेट काडटा मागीर तें तेल घालता फोंड मारता सगलें आनी कितें जाय तें घालपाक जाय आनी मागीर वयल्यान तें भायर घालपाचें भेंडे सो न्हू हें बरें टेस्टी लागता अशें करून आनी ताका तें अशें करून हें सोय जायना तें न्हू अशें करून उदक बीन सुटना आनी तशें करून बीन जायना कांय सो ही कोळसांगे कोळसा दितनागे रेसिपी हांव शिकवलें तें आनी तेगे न्हू आनी एक फेमस फर्स्ट टायम बिटरूटा भाजी हांव ताका करपाक शिकवलां इजी म्हणजे चॅनलाचेर आहा ती पयलीं ही रेसिपी आहा हांव बिटरूट सदां बॉयल करून खातालें इदर बॉयल करून नाजाल्यार सॅलेड करून हांवें अशें करून वेजिटेबला भशेन हांवें केन्ना खावूं ना सो तेंय बीन हांव तेका शिकलोलें आनी हांव आयज पासून तेगे ती रेसिपी फॉलो करता आनी तें कितें करून करता तें सॉल्ट बीन घाल पियाव बी घाल इल्लीशी सोय बीन घाल न्हू हांव फॉलो करता हांव करता तशें करून आतां सो तेगे जायते हांव ट्राय करता शिक केन्ना तें जायतें जालें पूण येयल्या वर्सां तेन्ना तेगे हांव शिकलोलें आनी आतां हें म्हगेले भेंडे जालीं आतां
सो हांवें न्हू हिंगा तेला जिरा घालता मातशें आनी जिरा मातशें जालें तें न्हू तितून हांव क्रस्ट गार्लीक घालता. सो हितून हिंग चोयल जालें न्हू सो कितकोन सामकें एक एक सेपरेट आख्खें ड्राय जायन कूक जायनी लायक ओकलें. हांव हितून हाफू घालता टोमॅटो भितर म्हणजे भाजी इल्लीच्या खातीर हाफ टोमॅटो दोन सांगितले. सो तेतूंतल्यान न्हू टोमॅटो एड करता आनी सॉल्ट एड करतलें. आणि टोमॅटो शिजता आसतना न्हू हांव थोडेशें मसालो घालता. हांव हितून सुबेज मसालो गरम मसाला बी घालची ना. हालीं कोरिएंडर पावडर घालता 1/2 टीस्पून, इल्लीशी टर्मरीक आनी रेड चिली पावडर आनी सुबेज कांय घायना हांव हितून. आनी एक हांव हें घालतलें पयता मसालो. हितून न्हू हालीं 2 सोल घालतलें कोकम आनी मागीर जालें. सो न्हू टोमाटो हिंग चोयला आसतलें न्हू सामकें मसालो भाजिला. सो नाव हाली मसालो शिजपा लागून तितून हांव 2 टेबल स्पून उदक घालता. मसालो कोर्स ना जावपाक हा ताका लागून हांव घालता तें. आनी 2 मिनटां मातशें बंद करता आनी मागीर तितून हांव लास्ट टायम मागीर हें घालतलें. सो हिंगा बरे भशेन न्हू भाजला आनी ताका बरो कोकमाचो टेस्ट येतलो इल्लोसो. आत लास्ट हांव एड करता. हितून एक्चुली न्हू सुबेज काम कांय ना ताका. हाली तुज्या भेंडी मातशें भाजूंक जाय न्हू तितलो टायम मातशें आनी तें मातशें पेशन्सान भाजूंक पडटा सारकें सुबेज हाय फ्लेमान तेमी भाजपा जायना. सो हितून आनी आतां कांयच ना काम. हें आतां रेडी सामकें. आतां चोय तुमी न्हू कितकोन हांवें केलें तें. सो खंयचें भिंडी भाजी इज रेडी. सो आतां हांव गॅस बंद केल्या आनी म्हाका बिलकूल आनी कांयच टायम ना. जस्ट ऑन टायम हांव सामकें वचपा आतां हेल्थकन हाडपाक आनी हांव आतां भायर सरता आनी मागीर तुमकां मेळटा नेक्स्ट विडियोचेर. हांव आतां हो विडियो एंड करता. डू लायक शेअर सबस्क्रायब टू माय चॅनल सरिना दिकुना ब्लॉग्स गोवन इन मुंबय. आतां मातशें रेडी जाता वयता फटाफट. चलो बाय बाय एवरीवन. टेक केअर. गॉड ब्लेस एवरीवन.